fear and anxiety in the minds of businessmen with regards to ease of doing business in the state of Goa. स्पीकर सर, एक सायडीन सरकार म्हणटा ईज ऑफ बिझनेस आमी करता, दुसरे सायडीन तुमचो आमदार आर्म ट्विस्टिंग कशें करता MPAचेर, हें सगळ्यांक दाखोव येता. मुखेलमंत्र्याक हांव धाडटा हें वाचूंक ना जाल्यार. सारकें फ्रंट पेजीचेर आयलां हांवें. BJP MLA आमोणकार threatens companies, puts Goa port at risk. Companies may junk Goa for cargo operations in Karwar. After BJP MLA's arm twisting, Birla shift operations to Maharashtra. Speaker sir, already issue has resolved. स्पीकर सर, इश्यू रिझॉल्व म्हणा कितें आमकां कळूंक ना. रिझॉल्व म्हणा कितें फिक्सिंग Speaker आसता. sir, खुद्द स्पीकर सर, चेअरमॅनान सरकाराक 16 कोटी रुपया लॉस जाला म्हयन्याक वर्साक. स्पीकर सर, MPAच्या चेअरमॅनान डायरेक्ट सांगला कोणाचो डायरेक्ट इंटरव्यू ना म्हणून. सांग मरे, उत्तर दी मरे तशें. आणि इश्यू रिझॉल्व केला. मागीर हे पेपराचेर आयले ते कितें पिशे ते. स्पीकर सर, खुद्द MPAच्या चेअरमॅन कंपनी सोडून वता. स्पीकर सर, एक सायडीन ईज ऑफ बिझनेस म्हणटा, दुसरे सायडीन धमकी दिवन पयशे कलेक्ट करतात तुम्ही. हे तुमचे हें जाला कल्चर. तो नाका जाल्ले आरोप करीत आसा. 100% नाका जाल्ले कितें. स्पीकर सर, आय विल प्लेस दिस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, ताका न्यूजपेपर इज नॉट अ प्रूफ. आर न्यूजपेपर नॉट प्रूफ. न्यूजपेपराचेर तुम्ही ऍड कित्याक घालतात तर टू प्रोपगेट युअर पॉलिसीज. त्याच न्यूजपेपरान फ्रंट पेजीर घाला. स्पीकर सर,